गायन गाऊया. सोता तुका A24 पान 12 A22 पेज 12. Soglang tuमकां देव बरो दिसtiu. पायशांव डायस संपल्यार 2 वर्सां भरतात. देवान ताका सुर्गेचें सूख फावो करूंक मागुया. त्याच बरोबर बद्दी शेरोन बोतेलो, शेनोवा फेर्नांडीस, एंजेला दाकोस्ता आनी मारिया लुड्स फेर्नांडीस देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. दोनरे ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. टोनी आफोन्सो, Filomena de Souza, Zito Gomes, Jude de Silva, Remy Pereira, Joseph Dias, Pedro Velho, Noel and Peter. Ani ais angkwad marici bet ya kutumbak tanci pasot maguia. Agustin Fernandes, Agnel Lopes, Rita Estrosio, Stebi da Costa, Agnel Machado, José Maria da Cunha, Jacob Peris, Irene Fernandes. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळ्यांचो आणि रितीन फावती परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी सुरपुरविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागीवंत सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदविदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोनवळे बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनां तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळे गोपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मोदयांनीर पावली तेन्ना तुजो सोद पदवेदार सोब सर्वेस्परा सोर्गीच्या तुज्या रायाल शिवसोनांत तावन देवून आयलो. निसणटणाक पावचो आसलो त्या देसांत एक दारूण झुजारी कसो तो देवून आयलो. एके पांचलोले तोरवारी भाशेन बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी पितूम ताणें मरणान बोदली. ताचो हात मळबाक तेंकलो तरी पितुमेर तो फिरतालो. तुज्या भुरग्यांक सोर वायटांतली निवारूंक तुज्यो आज्ञा सांबाळटले सृश्टीचें रूप आनीक एकदां तुवें नवें केलें. एक रूप एक कूप पिण्याचे सावली घालताले. उदकांतली सुकी जमी दिश्टी पडली. तांबड्या दोरयांतल्यान ओडसोणी मेकली वाट जाली. भिरांकूळ लारां मारताली थंय हिरवें मैदान दिश्टी पडलें. ही तुजी कौतीक विस्मितां पळोवन तुज्या हाताच्या आसऱ्या काल आख्खें राष्ट्र उतरून गेलें. चोरोव काडटल्या गोड्या पोरी ती दिसताली. मेंढऱ्या भाशेन ती कुशालकायेन उडयो मारताली आनी सर्वेस्परा तुजी आपल्या सोरवंडाराची वाखाणणी गायताली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q13 तुज्या व्हडत्या नांवांक पान 172. Q13 पेज 172. Just
देवाचे गायन गाऊया. B4 पान 22 B4 पेज 22. आम्ही दुसरा श्लोक गाऊया. Solves morak, soy, solves morak, soy. Jesu tu ciutra, Agelia gudo, Jesu tu ciutra, Ungeliam cemo, Jesu tu ciutra, Solves morak, soy, solves morak, soy. Sorves tuumce sovejasu, Tuumce sovejasu. Luca pormone, Gesù Christace životoman. Moima tuka sonia. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची बिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हळें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना खरो. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. ना जाल्यार येवन शेकी ती म्हजो जीव खातली. आनी सुम्या जेजून म्हळें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हळें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विसलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीकायेन कान दिवचो ना. होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारान भावात मेळटलोसो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचे हे वपारीन दोन मनीस आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेले आसात. एक जावन आसा नितीदार आनी दुसरी जावन आसा ही विधवा. आनीक आमी हे वाचप बारीकसाणेन वाचल्यार आमकां कळटा, हो जो नितीदार आसलो तो रोमी सरकारान विचून काडलेलो हो एक नितीदार. आनीक असले नितीदार जे आसले तांकां जुदेवांच्या धर्माची तांच्या देवाची भिरांत नासली. जुदेव लोकांक ते भियेनासले. तेच पुरी लोकांची कामां करूंक ते लॉन्स घेताले ओ ब्रायब्स ते घेताले. आनी दुसरे वाटेन आसा ही एक विधवा. आनी जेजूच्या काळार आमी जाणाव समाजांत ओस्तोऱ्यांक तितलो मान नासलो. आनीक ओदिकूच वायट परिस्थिती आसली विधवांची, जांचो गोय ह्या संवसाराक ओतरला तसल्या ओस्तोऱ्यांची. कित्याक तसल्या काळार आर्थीक गिरेस्तकाय, सगळी प्रॉपर्टीज जे पयशे दादल्यांतल्यान पासाद जाताले. आनी एके उस्तोरेचो घोव तर ह्या संवसाराक ओंतलो जाल्यार ती खऱ्यांनीच गरीबसाणेन कशी सांपडटाली. कित्याक तिचो घोव ना आनी तो तिका भुरगीं ना जाल्यार कसलीच गिरेस्तकाय तिका मेळो नासली आनी तिणें परत तिच्या बापायच्या घरा लेगून वेचें पडटालें. आनी असले परिस्थितींत आसलेली ही एक विधवा आमी पळयता. असल्या रोमाच्या सरकारान विचून काडलेल्या नितीदाराशी आपणाक नीत जोडून घेता. घोडे तिचे लागीं ताका दिवंक पयशे नासले जायत,
पूण आनीक एक हात्यार तिचे लागीं आसलें आनी तें जावन आसलें विनम्रतायेन वो कोतकोत्यान मागणें करचें आनी परत परत ती वचून ताचे लागीं मागता आनी तो शेकी तिका हो न्याय मेळोवन दिता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वपारींतल्यान जेजू आमकां संदेश दिता तो हो, जेन्ना आमकां कितें जाय आमी देवा लागीं मागता आनी घोडे आमकां जाय त्या वेळार देव तें आमकां फावो करिना. पूण अशें आमकां जायना तेन्ना आमी निराशी जावचें न्हय. तेंच जाल्यार परत 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 आमी देवा लागीं मागचें आनी देवाचो वेळ पावता तेन्ना आमकां जें कितें जाय तें देव खऱ्यांनीच आमकां दितलो म्हूण जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां आस्वासन दिता. दुसरो एक संदेश ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान आयज आमी घेवंक जाता तो हो, त्या काळाची विधवा जी आसा शी रेप्रेजेंट्स द पुअर ऑफ द सोसायटी. आनीक आयज देखून आमच्या समाजांत जायतो लोक गरीब आसा, जायतो लोक कश्टवता वळवळटा, जायत्या लोकांक आयज देखून आमच्या समाजांत न्याय मेळना. आयज जेजू तुका आनी म्हाका ह्या नितीदारा भाशेन आयच्या समाजांत ह्या लोकां पासत एक नितीदार जावंक जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. ज्या लोकांक तांचे हूक मेळनात, जो लोक ह्या संवसारांत सोबार आमच्या समाजांतल्या वायटाक लागून कश्टवता, असल्या मनशांचें जू आमी ल्हवू करूंक, तांचेर जो हो अजाचो भार आसा, जुलूमशायेचो भार जो तांचेर चलता, तो आमी मोडून उडोवंक आनी तांकां मेकळीक आनी तांकां फावो तें बरेंपण फाव करूंक आयज जेजू तुका आनी म्हाका उलो मारता. तर आयच्या ह्या सेवा धर्मांत आमी वांटो घेतना कोतकोत्यान मागणें कोत्तोली आमी मनशां जावंक आनी समाजांत घडटल्या अनिती आड सदांच आमी निशेध मारूंक, आमचो ताळो उबारूंक देवाचीच कृपा आनी बोड ह्या सेवा धर्मांत आमकां मागुया. बिठोनेंग आमी गायन गावया C20 खालवाराचो येवन पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. म्हज्या बाबा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुबेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कश्टां मरणाचो समारोप आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनोत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय.
पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सुसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उक्तावें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका निर्वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तीं वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Tuja kursani punorजीवन पणापुरते तुवें आमकां जोडली सोम्या. संवसाराच्या सर्वोन्नादा आमची बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा पायशांव दायेस हाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एबेदी भोंवतून एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन दोरदूत आनी सुरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरविस्पुरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगलीं सुभागी. कोमियोनच्या वेळार आमी गायन गावुया. D22 जिओनो जिओनो पान 59 D22 पेज 59.
प्रार्थूया. कोनवाडे बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणात तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेलीक. सामिंगेल मा बोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राव. देंवसराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक येमकोणान लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोलपतात. आमीन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. K4 जिवितातूं उजवाडातूं पान 141. K4 पेज 141. Tuझे जीवित मागा